आयज जर आमी गोंय म्हणून वळखता जाल्यार ते एका दिसाक लागून, तो म्हळ्यार ओपिनियन पोल दीस. आयज जर ओपिनियन पोल दीस 1967 जावन आसलेलो जाल्यार आमी महाराष्ट्राचो भाग आसतलो. तेन्नाचे आमचे मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान अशें चिंतलें की आमच्या गोंयाक जर उदरगत जातली जाल्यार आमकां महाराष्ट्रान विलीन करचें पडटलें अशें तांकां दिसलें. आनी तांच्यांनी हो प्रस्ताव मांडलो सरकारा फुडें आनी गोंयच्या जनते फुडें. पूण गोंयांतल्या लोकांक आपली जर अस्मिताय, आपली जर जीण जर शाबूत दवरपाची आशिल्ली जाल्यार आपलें गोंय जें आसा आमचें तें आमकां वेगळें दवरचें पडटलें हें आमच्या लोकांक कळ्ळें. आनी लोकांनी आंदोलनां केलीं. तातूंत ऑपोजिशन लिडर जॅक्स सिक्वेरा हांचो हात आशिल्लो, जावं आनीकूय आमचे कोंकणीवादी आशिल्ले तांचो हात आशिल्लो. आनी तांच्यांनी ठरयलें की लोकांकडे वचून वोटींग करची सरकारान. आनी होच तो दीस आशिल्लो ओपिनियन पोलाचो, म्हळ्यार लोकांचो जनमत. आनी अशे तरेन लोकांनी जनमत दिलें की आमचें गोंय जें आसा तें गोंयच उरचें, तें खंयच्याच स्टेटीन विलिनीकरण करचें न्हू तेचें. आनी आमची जी संस्कृती आहे गोंयची आसा ती टिकोवन उरची. आनी तो दीस आयलो आनी आमच्या लोकांनी जनमत आसा ते जिंकलें आनी सरकाराक बॅकफुटाचेर येवचें पडलें. आनी आयज ते आमी दीस पळयतात ते त्याच कारणाक लागून. ताज्या उपरांत दुसरें आंदोलन सक्सेसफूल जाल्लें तें म्हळ्यार 1966. हय, केरी ह्या वाठाराचेर एक मोठी कंपनी येवपाची आसलेली. 1966 थॉमस एंड्रोस ही असल्या नांवाची कंपनी येवपाची आसली. तुमी जाणा आसतले 1966 ही कंपनी भोपाल ह्या गांवांत कितें जालें. गॅस लिकेज जावन कितलेशेच लोकांक मरण आयलें आनी आजूनय त्याचो इफेक्ट आमकां पळोवपाक मेळटा मध्य प्रदेशात. ही ट्रेजेडी जाल्या उपरांत हो सेम प्लांट अशेच तरेचो प्लांट जो आसा तो गोंयांत येवपाचो आसलो इन 1995. आनी हेजे जे भूसंपादन आसलें ते 1980 सरकारान GIDC सरकारान औद्योगिक विकास महामंडळान ह्या कंपनी कडेन दिले. आनी आंदोलनां सुरू जाली. लोकांक कळ्ळें की आमचो जो गांव आसा तो उद्ध्वस्त जातालो, हांगासर उदकाची समस्या येतल्यो, सगळी झाडां आसा ती मरतली. आनी लोकांनी शेतकाऱ्यांनी एक मोठें आंदोलन केलें. हातूंत आमच्या गोंयच्या एका सुपुताचो तांकां शहीद आयले, तो आमचो म्हळ्यार निलेश नायक. एक केरीचो आमचो भाव, ताका मरण आयलें. आनी ताच्या उपरांत हें आंदोलन तीव्र जालें आनी पुलिसांची आनी सरकार लोकांची मारबडय जाली. आनी अशे तरेन पुलिसांक थंयच्यान धांवडावन उडयले आनी सरकाराक बॅकफुटाचेर येवचें पडलें. आनी सरकारान सांगलें की ही कंपनी आसा ती बंद, सरकाराच्या वतीन बंद करची. ताच्या उपरांत ही कंपनी कोर्टान गेली आनी कोर्टान तांकां अपयश आयलें. आयज जर आमी त्या जाग्यार पळयता बुतखाम हांगासर ही कंपनी आसा ती बंदूच आसा अजुनू. आनी ताच्या सायटीक जे आतां स्मारक आसा निलेश बाबाचें. आनी तांकां पर्यावरण म्हणजे सगळ्यांत पयलो आमचो भारताचो पर्यावरण शहीद म्हणून घोशीत केले गेले. अशें आनी एकच रिसंटली आमचें आंदोलन आमी पळयलां आसतलें शेळ मेळाव्याच्या IITक लागून. ह्या लोकांनी 6 म्हयने आंदोलन केले, रस्त्याचेर बसून आंदोलन केलें. ज्या ज्या दिसाक तांकांय दिसतालें की सरकार जे आसा तांचेर अन्याय करता, ही IIT तांकां सांगिनासतना थंयसर आयली आनी तांचे लायव्हलीहूड आसा ते डिस्टर्ब जावं शकता ह्या प्रोजेक्टाक लागून. तांच्यो जी काजी आसा, बाकीचे जे जगण्याचे साधन आसा ते वचूंक शकता तेंच्या हातींतल्यान. ह्याच कारणाक लागून तांच्यांनी जे आसा सरकारा विरुद्ध आंदोलन केलें आनी अक्षरशः तांकां मारबडय थंय जाली. हें आमी सगळ्या लोकांनी प्रत्यक्षात सोशल मिडियाचेर पळयलां आसतलें. आनी त्या लोकांनी ना भिता सरकाराक एक झूज दिली आनी ते आंदोलन जे आसा ते यशस्वीरित्या थंय सोंपयलें. आनी अशें सरकारचो जो आसा सरकाराक बॅकफुटाचेर येवचें पडलें आनी सांगचें पडलें हो जो प्रोजेक्ट आसा थंयच्यान आमी हालयता आनी बंद करता. आनी अशे तरेन ह्या जनतेची जी आसा ती जीत जाली. अशी कितलीशीच आंदोलनां आमी पयली, पूण हे जे सक्सेसफूल आंदोलनां आमी ह्या आंदोलनाक आमी म्हणटा.